विजय असो यो बाहेर तो होता कोण होता यो वेरणा करू गेल्या पण हांगा करू गेल्या परवरीन तुम्ही सांगा माहिती तू डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आमकां आज स्टे ऑर्डर दिल्ली आसा आणि ही जी गुंडागिरी चल्ल्या ह्या आमदाराची आणि या सरपंचाची आणि सेक्रेटरीची मिनिस्टर त्याच्या अगेन्स्ट आम्ही आज कोर्टान गेले कोर्टान आमकां स्टे ऑर्डर दिली आणि हे घर आज सेफ जाल्लें आसा देव पावलो बोडगेश्वर पावलो आणि सगळ्यांच्या तुमच्या आशीर्वादाने आज घर सिक्युरी पावलो आज सबंद दीस हांगा नाटक जे केले ह्या हांगासरल्या आमदारान आपूण हांगासरल्यान पळून गेलो आणि खंय गेलो फातोर्डा गेलो रोहन गवटे आणि आपले जे हांगासरले जे आसात पंच मेंबर तांकां प्रेशरायज करून हांगा तांकां धाडले हे घर मोडपाक अलॉंग विथ ऑल द ऑथॉरिटीज विथ पोलीस मेंबर्स आणि आता बरी न्यूज बरी गजाल जी आसा म्हणजे न्याय जो आसा तो आसा न्याय हो जातलो आणि गरीब मनशाचेर केन्नाच अन्याय जावचो ना न्याय मेळिल्लो आसा स्टे मेळिल्ले आसा हे हांव तांकां अक्षरशः आई आमची आमच्या निलेशाची हांव नमस्कार करता तिका तिची पुण्याई आसा म्हणून आज स्टे मेळ्ळा तुम्हीच पळया आमी सांगलेलें तुमकां मी भितर जाणटी आसात तुम्ही अशें करू नाकात म्हणून भितर आशिल्ली तिची आई आसा जस्टीस प्रिवेल्स जस्टीस आसा देव आसा आणि जस्टीस हो मेळ्ळ्या शिवाय रावचो ना तेन्ना आज जय चालली आसा सगळे जाण वी आर हॅपी अँड इट्स अ हॅपी एंडिंग फॉर एव्हरी वन मॅडम तू उलय मॅडम तू आयज हांगा परवरीचे पंच सरपंच सगळी जाण आयले हांचे घर मोडपाक कोर्टान ऑर्डर दिला आम्ही कोर्टाची ऑर्डर रिस्पेक्ट करता पण पंचायतीचे काम असलेले सरपंचाचे काम असलेले की तांकां नोटीस दिवचे बाबा अमके टायमार आम्ही मोडून घेता कितें तरी तांकां नोटीस सर्व करपाचें सर्व ना काय ना दादागिरी पुलीस फोर्स ती खंयची कोयर भरता पळय तांकां घेवन येयला हांगासर घर मोडपाक खंय ते कुराड बिडाड घेवन तेका आनी ही जाणलेली बायला ती दुयेंस बायल भितर आहा तेका भायर सर म्हणटा दादागिरी करून ही परिस्थिती आमची परवरकारांत चलयली आज रोहन कोंडे म्हणटा तो गुंडगिरी करता ती गुंडगिरी आमी परवरीकार जावंक दिवचे ना आमी आसा सर आमी असले मीच गोंयकारां वांगडा आमी सदांच आसतली आनी आमी सदांच ओपोज करतली इलिगल कितें करता ते आनी सरपंचा खातीर आनीक सांगता आमी देव पावलो केन्ना लोकांचे म्हणजे येदो घर मोडचे पयलीं पांय संपर्काची तू राव रे तुम्ही लिगली नोटीस दियात मागीर तुम्ही मोडात आम्ही ना म्हणून आम्ही कोर्टाच्या करिना आणि हांच्यानी कितें केलें पुलीस आमकां म्हणटा भायर वचात आनी ती म्हणटात तुम्ही आमी कितें ते करतात नोटीस दिली ना आमकां सर्व करपाची गरज ना म्हणटा कित्याक गरज ना तुम्ही इलिगल करना तुम्ही कोर्टाच्या अगेन्स्ट वचना तुमकां लॉ लागना एज पर लॉ नोटीस आसूं बी नोटीस ना म्हणजे आम्हाला घेऊन येना घर म्हणपाक गेला पूण ती जाणटेली घरातले भायर सर म्हणटा ही तांची रीत आणि ही तांची न्याय आणि ही कोर्टात तुमकां सांगता की एज पर लॉ जाणटे आसतना भितर पळयता मारण कोर्टान मारण तू बसून उतरो तुमका कितें सांगले म्हाका तेणें सांगलें पुलिसान कितें तूं भायर सर मातशी तेन्ना तूं ना जाल्यार तुका मागीर काडची पडटली म्हणूंक लागलो भायर इतल्याक ते मागीर हें जालें तुमकां खबर आशिल्लें तुमच्या ना तुमकां सांगलें कितें लेटर येयली ना ओके थँक्यू ओके आणि
हा? हे साईड फेस करून घे. आठवण कर. अंकिताचे मास- ना, 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 मास- चांगला मग तुम्ही हे भुरगे तुम्ही सगळे रनिंग केलं आणि याच्या आज सगळं फेल झालं पाहिजे. डे असो नाईट असो इलिगल कितें करू आमी दिवचे ना परवरी दोंगार काबार करून उडयला हेंच्यांनी. दोंगार ते दोंगार पावन आमकां हांगा आयला बरे माझे पठार मारता